तर त्या बाबूक आम्ही आपलो नीच म्हणून काढलो. बाबूची अक्कलच तितली. पक्षाक विकल्यानंतर जे पळय तू पक्षांतल्यान गेलो आणि सुधीर ढवळीकाराक दोष दिता. सुधीर ढवळीकाराक आम्ही पळयल्लो आसा. हे जे सरकार आसा ते पडटलेच. शिरोडेचो आमचो कॅन्डिडेट शुवर येता, म्हापशाचो कॅन्डिडेट शुवर येता आणि मांद्राचो शुवर येतलो. हे तीन समजा जर कॅन्डिडेट समजा आमचे आयले जाल्यार सरकार निश्चित बदलतले. मायनिंग चालू जातले दुसरे सरकार येतकी आणि तेही बी कितें लेजिस्लेटिव्ह एडमिनिस्ट्रेटिव्ह आणि बाकीचे विषय घेऊन मायनिंग फुडें वतले. हे तुवें सांगपाचें आमकां गरज ना, आमी जाणा तें. आणि हेच नितीनजी गडकरी एक वर्स पयलीं करतालो, ताजो पांय कोणी ओडलो. नितीनजी गडकरीन हे येवन गोंयांक सांगपाक जाय आशिल्लें ढवळीकार भावांक काबार करता हे सांगलें. पूण त्या वाट्यार जर ताणें मायनिंगेचेर आपूण काम करतालो, आपलो पांय कोणी तरी फाटल्यान ओडलो हे जर सांगिल्लें जाल्यार लोक ताका मानताले आशिल्ले. पूण ताणें तें केलें ना. आमचे भितर लावपाचो प्रयत्न केलो. आमी भिना. राम लक्ष्मण जोडी केन्नाच भिवंक शकना हांव सांगता. आणि आमी जे काम करपाक आयल्या ते गरीब लोकांचें काम करपाक आयल्या आणि ते काम करत आमी मुखार वतले. आणि लोकांचो जो पर्यंत पाठिंबा आमकां आसा कोण आमकां हद्दपारूय करूं शकना. हद्दपार जातले तुमी गोंयच्यान. 2024 पर्यंत तुमची परिस्थिती तुमीच पळया. आमी करपाची गरज ना. मजगतीं मगोन आयतारा दनपारां फोंड्या वारखाण्या मारुती देवळाकडच्यान तिस्कार आगियार मैदाना मेरेन पदयात्रा काडली. त्यानंतर आमकां दिल्लीक आपयले. माननीय आमचे मुख्यमंत्री श्रीपाद नायक म्हणटा ढवळीकर फाटल्यान बाकार बशिल्लो. हय जाल्यार हांव फाटल्यान बाकार बसता. फाटल्या बाकारूच बसून आज पर्यंत इतले वयर पावला. आणि जे कितें हांवें धोरण धाडलां माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किंवा तांचे जे लिडर आसा नितीनजी गडकरी किंवा अमित शहाजी हे म्हजे कडेन तीन रायटीन आसा. हांवें जे कितें बरोवन धाडलां ते तांणी मुखार व्हरचे आणि गोंयचे मायनिंग चालू करचे. कारण आमकां तुमचे बरोबर झगडपाची आवश्यकता ना. पक्षान चारूय मतदारसंघात फोंडा चारूय तालुक्यान 4 मतदारसंघात ताजे खातीर की जनजागृती करपाक की लोकां पर्यंत मॅसेज पावपाक जाय की हे सरकार लोकां विरोधी आसा, दुसरे पक्ष विरोधी आसा, वन मॅन शो करपाक सोदता. ताजे खातीर फोंडेच्यान प्रुडंटा खातीर विवेक प्रभू.